म्हापशा गिरी सर्व्हिस रोडाची सामकी चवथी काय जाल्या। फाटल्या म्हयन्यात ह्या रस्त्याक घाल्ले डांबर व्हावून गेल्ल्यान रस्त्याक फोणकुलां पडून चाळण जाल्या। ह्या रस्त्यावेल्यान येरादारी करप लेगीत कुस्तार जाता। ह्या सगळ्या परिस्थितीक गोंय सरकार जबाबदार आसा असो आरोप समाज वावुरपी शंकर पळजीन केला। म्हापसा हायवेसून जो सर्व्हिस रोड कनेक्ट जाता म्हापसा सिटीक त्या रोडाचेर आहा आमी आणि फाटी आमी बस्तोडे पळयलेले सर्व्हिस रोडाची परिस्थिती कितें आहा ती। ओके, सो आयज हो रस्तो गेल्या म्हयन्यान हेंच्यांनी बांदलेलो, डांबर घातलेले ह्या रस्त्याक आनी रस्तो बंद केल्लो, ट्राफीक डायवर्ट केल्लो। तारी वयल्यान आमी लोक सगळे म्हापशा वयताले आनी म्हापशाच्या रोडाचेर पाड पडलेली आसा। आतां हो रस्तो हांगासर टू व्हिलरवालो सुद्दां गाडी चलोवपाक शकना, बस हांगासर हालता। गेल्या वर्सा हो रस्तो पिड्ड्यार जाल्लो कितें, तरी पूण तुमी हो रस्तो करूंक ना। अरे कशे पाड पडला रे तुमचेर। तुमकां जर रस्ते करपाक जर जायना न्हू, कितें रे हे MVR कन्स्ट्रक्शन, MVRन ह्या हायवेचो सत्यानाश केला। सर्व्हिस रोडांचेर पाड घातले, पळय बशी कितले स्लो आहेत आनी बशी कशे हालतात ते। 4 व्हिलरवाल्यांक त्रास, 2 व्हिलरवाल्यांक त्रास। कोण आपलो 2 व्हिलरवालो पडलो न्हू, पांय मोडून घेतलो आनी पांयाची प्लेट घालपाक मेले न्हू 2 लाख रुपया लागतात पांयाची प्लेट घालपाक, आनी काडपाक परत 1.5 लाख लागता। 3.5 लाख रुपया खर्च आसा। हे तुमचे सरकाराचे डेव्हलपमेंट। अरे हायवे बांदले ते बांदले, पाड घातले, फ्लायओव्हरांचेर उदीक सांठवला आनी हे पळय कितें रे। आयज अक्षरशः तुम्ही जनतेचो पयसो मरे लुटून खाल्ला आनी MVRाक जावयांक तुमच्या माथ्यार बसोवन दवरला। हे MVRाचे कर्म। आयज हे सर्व्हिस रोड आमकां सारके जे दिवंक जाय आसलेले खबर आहा तुका, हे मरणाचे रोड दिले हेंच्यांनी। लोकांची मडी मेजपाक उठले तुमी आनी कांय ना।